सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजूचो आवय बापूय वर्साच्या वर्सा पास्काचे परबेक जेरुसलेम वेतालो आनी तो 12 वर्सांचो जालो तेन्ना ती परबेक सोदांचे भशेन जेरुसलेम गेली. आनी परबेचे दीस सोरल्या उपरांत परतून येतालीं तेन्ना आवय बापायक कळो नासतना भुरगो जेजू जेरुसल्यान फाटीं रावलो. पूण तो वाटेच्या सांगात्यां बरोबर आसतलो म्हूण समजून ती एका दिसाची वाट चलून आयली आनी सोयऱ्या दायऱ्या आनी वळखीच्या लोकां मदें तांणी ताका सोदलो. तो मेळो ना जातूच ताका सोदीत सोदीत ती परतून जेरुसलेम गेली. आनी 3 दिसां उपरांत शास्त्रां मदें बसून तांचें आयकून आनी तांकां विचार करून आसलो तसो तो तांकां मेळ्ळो. ताचें आयकताले तांकां सोमेस्तांक ताच्या गिन्यानाचें आनी ताच्या जोबाबाचें मोट्टें अजाप दिसलें. ताका थंय पळोवन ती अजाप जाली आनी ताचे आवयन ताका म्हळें, पुता, तुवें आमकां अशें कित्याक म्हूण केलें? पळय, खोंती हुस्के काडून तुजो बापूय आनी हांव तुका सोदूंक भोंवल्या. आनी ताणें तांकां म्हळें, तुमी कित्याक म्हूण म्हाका सोदताल्यात? तर म्हज्या बापाच्या घरांत हांवें आसूंक जाय म्हूण तुमी नोकळो आसल्यात. पूण तो उलयलो तें तांकां समजलें ना. आनी तांचे बरोबर जेजू नाजारेताक गेलो आनी तांकां खालतो रावलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या इश्टानो, कार्म सायबिणीचे परबेक आमची तयारी चालू आसा. मांदामेंताचेर नियाळ करून सायबीण माय भाशेन देवाक मानवलेली मनशां जावपाची कल्पना ह्या दिसांनी आमच्या मनांत आनी काळजांत सादोत आसा. आयच्या दिसा आमी 4थ्या मांदामेंताचेर नियाळ कोत्तेल्या. आवय बापायक आनी वडिलांक मान दिवचो. आतां हें मांदामेंत जावन आसा आरशां भाशेन. आमची कूड कशी दिसता, मेड लागला वो कितें लागलां तें पळोवंक आमी आरशांत वेता. पूण जरी तर आमचो आत्मो मेळो आसा वो बरो आसा तो पळोवंक आमी खंय वेतेल्या? आत्म्याचे आरशे जावन आसा हे 10 मांदामेंत. आनी जेन्ना आमी तातूंत पळयता तेन्ना आमकां गोमोन येता कशे भशेन म्हजो आनी तुजो आत्मो आसा पळय तो. आनी आयचो हो नियाळ जावन आसा 10 आरशां मदलो हो 4थो आरसो. आतां मांदामेंतांक तुमच्या दोळ्या मुखार दवरात. चडशा मांदामेंताची घडणूक फॉर्मुलेशन नॅगेटीव हा. तुमकां म्हजे मुखार आनीक देव आसचें ना, चोरूं नये, फोट मारूं नये, आनी प्रोद्वार करूं नये, किर्म करूं नये. पूण 4थो मांदामेंत आनी थोडे जाणार म्हणटात 3रोय मांदामेंत जेन्ना ताचें फॉर्मुलेशन केलें, घडणूक केली, पॉजिटिवली केली. आवय बापायक आनी वडिलांक मान दियात. आनी इश्टानो, हो नियाळ बरे भशेन जावचे खातीर तुमकां 2 धाकटुल्यो घडण्यो सांगता. एक दीस एका दोंगराचे वाटेन एकलो जाणटो मनीस आपल्या नातवाक घेवन वेतालो. आनी वेता आसतना ताणें पयलें एक विंचू, स्कॉर्पियन झिरकुटान शिरकोला पळय तो. आनी हो जाणटो मनीस बळी घेवन त्या विंचवाक सोडोवंक प्रयत्न कोत्तालो. पूण जितले फावटी तो विंचवाक सोडोवंक प्रयत्न कोत्ता तितले फावटी हो विंचू ताका वीख मारूंक येतालो. आनी त्या भुरग्यान, ताच्या नातवान ताका म्हळें, जितले फावट तूं ताका सोडोवंक सोदताय आनी जितले फावटी तूं ताका बरें करूंक सोदताय तो ताका घांस मारूंक वो वीख सोडूंक येता.
तेन्ना त्या जाणट्या मनशान आपल्या नातवाक सांगलें, पळय बाबा, त्या विंचवाचें काम वीख सोडपाचें. म्हजें आनी तुजें काम मनशाचें काम जावन आसा बरें करपाचें. आनी हें सांगून सांगून ताणें त्या विंचवाक सोडलो. कित्याक मान दिवंक जाय आवय बापायक आनी वडिलांक? कित्याक ती आमकां फकत आमचे कुडीचें उदारपोसण करिना, पूण आमचें नैतीक जिवीत, मोरल लायफ, आमचें ओथमीक जिवीत, स्पिरिच्युअल लायफ आनी दुसऱ्या सगल्या भासांनी बरी भशेन आमची वाड जावचे खातीर त्याग, साक्रिफीस करून प्रयत्न करतात. पूण वालोर दिता मू आमी तांकां फावो तितलो? धाकटुली दुसरी घडणी. एक दीस एक जाणटो मनीस मोबायल रिपेर कोत्ता त्या शॉपाचेर गेलो आनी ताणें तो आपलो मोबायल काडलो, आदलो मोबायल, आनी तो सारको कोत्ता ताचे लागीं दिलो आनी म्हटलें, म्हजो मोबायल मोडला, मातशें सारको कर. आनी तो मनीस पळयता मोबायल आनी ताका सांगता, मोबायल तुजो एकदम बरो आहा, सारको आहा, कित्याक म्हणटाय तूं चलोना म्हूण? आनी तो जाणटो मनीस ताका म्हणूंक लागलो, जरी तर म्हजो मोबायल सारको आहा जाल्यार म्हजीं भुरगीं कित्याक म्हाका फोन करिनात? इश्टानो, जरी तर आमची आवय बापूय, आमची वडिलां आमकां सगले भाशेन वाडोवंक आदार दिता, एक तांची खबर घेवन, तांचो परामोस करून, तांच्या सांगाता जिवन आमच्यान सदांकाल तांचो वालोर करूंक जायना? आज हो नियाळ हाचे सर भोंवतणी जावचो. आयज एके वाटेन कुशालकाय भोगता म्हाका सांगूं, भुरगीं आवय बापायक मान दितात, भुरगीं आवय बापायचें सांगणें आयकूंक प्रयत्न करतात, जरी तर तोंडार एके भाशेन दाखयना जाल्यार बसून आपल्या आवय बापाय बद्दल, आपल्या वडिलां बद्दल अभिमानान भरतात. दे आर प्राऊड ऑफ देयर पेरंट्स एंड देयर एल्डर्स. असल्या भुरग्यांक शाबासकी, असल्या भुरग्यां खातीर देवाकार गा. पूण थोडीं जाणां आमी, आमची आवय बापूय आसात ह्या संवसारांत, आमचे आवय बापूय ना जाल्यार बसून जायते बरेपण ताणें आमकां शिकयलेलें आसा जाल्यार ताणें तांचो आमी वालोर करिना, तांकां इजी कही घेता, तांचें तें काम तेणी करूंकूच जाय आसलें अहें समजून तांचे त्याग, साक्रिफीस कुशीन दवरता. आनी ती ह्या संवसारान ना जाल्यार सगलें बरेपण तांणी शिकयलेलें तें काडून कचऱ्याक मारलें. आयच्या वाचपांनी इश्टानो, आयची वाचपां हो आयचो आमचो विशय बरी भशेन समजायता आमकां. पयलें वाचप जावन आसा सिराकाच्या पुस्तका वेलें वाचप. सिराकाच्या पुस्तकाचो बरयणार एक व्हड जाणार, वायज मॅन, आनी हो जाणार ताचें एक स्कॉल आसलें जेरुसलेमांत, आनी तो जाणटे पिरायेर पावलोलो. आनी ह्या ताच्या इस्कॉलान तो थोन्नाट्यांक, जी इग्नरंट नेणार आसा, आनी इवन बायलांक तो शिकयतालो. आनी जेन्ना तो शिकयतालो, कितें शिकयतालो? देवाचे कृपेंतल्यान जे अनुभव आपल्याक फावो जाल्या, एक्सपिरियन्सीस, जे नियाळ आपणें केल्या आपल्या जिवितान, ते तांकां शिकयतालो. आनी सिराकाचें पुस्तक जावन आसा असलेच सेरमांव आनी नियाळ. आमच्या जिविताच्या सगल्या भागांचेर आमकां एक धाकटुलो सेरमांव सिराकाच्या पुस्तकान मेळटलो. आनी आवय बापायक तूं मान दिवंक सोदताय, आवय बाप ह्या चवथ्या मानामेंता सरभोंवतणी एक बरो सेरमांव आयकूंक सोदताय, आयचें पयलें वाचप सिराक 3:1-16. आनी ह्या वाचपान कांय बरी भशेन सांगलेलें आहा कित्याक लागून एका भुरग्यान आपल्या आवय बापायक मान दिवंक जाय. पळय तो दोनूच वस्तू थंयसरल्यो काडया. सिराकाच्या पुस्तकाचो बरयणार म्हणटा, जरी तर तुवें तुज्या आवय बापायक मान दिलोय, देवाची बेसांवां तुजेर वत्तेली. आनी सिराकाच्या पुस्तकाचो बरयणार म्हणटा, जरी तर तुवें तुज्या आवय बापायक मान दिलोय, तुज्या पातकांचें बोगसणें तुका फावो जातलें. आनी कितें जाय आमकां इश्टानो? पळयात, हो मानामेंत आमकां देवाची उपट बेसांवां आनी पातकाचे बोगसणें घेवन येता. हो मानामेंत आमच्या जिवितान उत्तमपणी पाळूंक प्रयत्न करूंक नाका काय आमी?
आयचे दुसरे वाचो बागियोन पावलोन एफेसकारांक बरयल्ले चिटींतले वाचो आनी ह्या वाचपाक न्हू जाणार एक नांव दिता फॅमिली रोल्स म्हूण दर एका मनशाक एका कुटुंबांत जबाबदाऱ्यो आहा आनी ह्या वाचपाचेर जरी तर आमी आमचें लक्ष घातलेलें आवय बापायनी हें करचें भुरग्यांनी हें करचें धोनयांनी हें करचें चाकरांनी हें करचें म्हूण सांगलेलें आसा आनी हें केलें जाल्यार देवाक मानवलोली तुमी जातल्यात. आतां चाकरांक धोनयांक कुशीन दवरुया आवय बापूय आसा आनीक भुरगीं आसा आनी भुरग्यांक सांगलां की तुमी तुमच्या आवय बापायक वालोर तांचो करात मान तांकां दियात. कित्याक जरी तर तुमी तांकां वालोर दिलो दाखयतल्यात तुमी देवाक मान दितात म्हूण. आनी आवय बापायक सांगलेलें आहा तुमच्या भुरग्यांक बरे शिस्तीन इन डिसिप्लीन वाडोवंक प्रयत्न करात. आनी एक एकल्या मनशान फामिलींत आसलेल्या मनशान आपली जबाबदारी आपलो रोल पाळलो जाल्यार फामिलींत जायतीं आनीक बरेपणां येतलीं. आयचे शुभ वर्तमान इश्टानो जेजूच्या भुरगेपणांतली एक खबर आनी हे खबरेंत आमकां मेळटा कशे भाशेन धर्माचे कायदे पाळूंक जेजूची आवय बापूय ताका घेवन नाजारेताक तावन जेरुसलेमाक येता. जायते फावटी आमी समजता नाजारेत आनी जेरुसलेम नावेलींतावन मडगांवां इतले म्हूण. नाजारेत जरी तर पेडण्यां इतल्या पयस जाल्यार जेरुसलेम काणकोण इतल्या पयस 3 दिसांची वाट चलोन लागताली कित्याक त्या टायमार गाडयो नासल्यो. पूण पळयात धर्माचे कायदे पाळूंक आपली जबाबदारी वळखून जेजूची आवय बापूय ताका जेरुसलेमाक घेवन येता. कितें घडली ती आमी जाणा ताचेर आनीक एक दीस नियाळ कोचचो. पूण निमाणी वोड आयच्या शुभ वर्तमानाची सांगता आमकां जेजू तांचे बरोबर नाजारेताक गेलो आनी तांकां खालतो रावलो. खालतो रावप म्हळ्यार कितें इश्टानो घडये ताणें बागियोन जुसे आंकवार मारये कितें सांगता तें आपल्या जिवितान पाळ्ळें. आंकवार मारयेचे उंटयेन बसोन ताणें देवाचें उतर आयकलें. बागियोन जुसेक थोवयाच्या कामांत आदार दिलो. पवित्र पुस्तकार कांय बरयल्लें ना हे जेजूचें हिडन लायफ भौशीक वावर पब्लीक मिनिस्ट्री ताचो सुरू जायसर. पूण खालतो रावप हें उतर सगलें आटापता. देवाचो पूत आपल्या आवय बापायक खालतो रावता आनीक हे भाशेन दाखयता म्हाका आनी तुका की आवय बापायक आनी वडिलांक मान सगल्यांनी दिवंक जाय. कार्म सायबिणीक मान दिवंक आमी हांगा आयल्या. कार्म सायबिणीची आवय बापूय बागियोन जोखी बागियोंत आन्ना जाणटे पिरायेर आंगवण्यांनी आंकवार माय तांकां जोलबोली आनी आमकां दुबावूच ना शेगुणांनी बोल्लोली आमची आंकवार माय मारिया कार्म सायबीण हेच भाशेन आपल्या आवय बापायक मान दिवन तांच्या सांगण्या प्रमाणे देवाचे येवजणे प्रमाणे ह्या संवसारांत तिणें पावलां मारलीं. तर आयच्या दिसा ह्या विशयाचेर नियाळ कोत्ता आसतना न्हू थोड्यो वस्तू तुमचे उंटयेन उडयता फायद्याक पडटा घेवच्यो. पयले सुवातेर आमच्या आवय बापायचो वालोर करुया. पोत्तून म्हणटा इश्टानो जाचे लागीं आसा न्हू तो जायते फावटी वालोर करिना आनी जाचे लागीं ना तो शिमित्रीन वचोन मायपायचो उगडास करून रोडटा. आज जायतीं आमची आवय बापूय एकसुरी आसात. कांय कारणांक लागून कोणाक बोट दाखोवंक जायना. घोडे कोण परदेसांत गेल्यात तांची भुरगीं घोडे आनी कामाक लागून दुसरे सुवातेर गेल्या. आवय बापूय घरांत आसलेलीं दुसरीं जाणटीं वडिलां एकसुरी आसा आनी एकसूरपण जावन आसा एक दुयेंस जाका इलाज फकत एका माये मोगाच्या उतरान एका मोगाचे वेंगेंत आमच्यान दिवंक येता. आतां चिंतात तुमी तूं समजुया कोणाचोय बापूय तुजो पूत परदेसांत आहा 1 म्हयनो जालो तुका फोन करूंक ना आनीक तुज्या पुताचो इश्ट हा वो इश्टीन आहा ताका 5-5 दिसांनी फोन कोत्ता आनी ती येवन तुका सांगता पळय
तुज्या पुतान म्हाका फोन केलोलो, खबर घेतालो तुका एक आवय बापूय शेपाय शेमाय कोहे कितें दिसतलें आसलें. हाका लागून तुमी परदेसांत आसात, पयस आसात, फोन घेवन खबर तरी घेयात. जेन्ना तुमी येतात देंवून तेन्ना तुमच्या आवय बापायक तांकां हूंय ओल्ड एज होमान बसून घातल्यात जाल्यार तांकां व्हरात, तांचे बरोबर थोडो टायम सारात. आसा तो मनीस वालोर करिना इश्टानो, ना तो मनीस रडटा. कित्याक एके टायमार हांवें तांचो वालोर करूंक ना म्हूण. तुका पळय आतां हांवें जरी तर कोणाकूय तुमकां बरें केलें न्हू, थँक्यू फादर रोखडेच म्हणटल्या तुमी. पूण तुज्या घरान तुजी आवय तुजो बापूय दुसरी वडिलां तुका कितलें बरें कोत्ता. केन्ना तरी तांकां एक आपुरबायेचें उतर ना, तेंचें तें काम तेणी तें करूंकूच जाय, तांची ती जबाबदारी. एक आपुरबायेचें उतर, एक तोखणायेचें उतर, वो चवथो मानामेंत जिवंक आमकां आदार कोत्ता इश्टान. आनी एक सांगूंक दिसता पळयात, आतां न्हू जेनरेशन गॅप म्हूण आसता. आमची आवय बापूय घोडे वाडलेलीं ते भाशेन आतांचो संवसार वाडोना, दुसरे भाशेन. आनी केन्ना केन्नाय आमच्या आवय बापायचें मन आनीक वाडलेल्या मनशांचें, वाडलेल्या तांच्या भुरग्यांचें मन, तरणाट्याचें मन एक जायना. विचार करूंक जायना तांचे लागीं, भासाभास करूंक जायना तांचे लागीं. बेस बरें जाता, पूण धेंगशे घालप, बोबाट घालप. जायते पावटी आमची आवय बापूय आमकां फोन कोत्ता, आमकां कितें सांगता आमच्याच बरेपणा खातीर. एक मनीस आहलो, तो सद्दां ऑफिसान येदो व्हडलो मॅनेजर, आनी एक दीस तो कामाक गेलेले कोणें ताका आवयचो फोन येता, फोनार फोन. आनी तो बेजार काडूंक सोदिनाहलो, बेजार जावन काडटा आनी धेंगसो घालता तिका, ऑफिसान बसून म्हाका काम करूंक दिनाय, ऑफिसान बसून म्हाका सुसेग दिनाय. माय ताका म्हणटा, बाबा जेवणाचे टिफेन व्हरोंक विसरलोय, घेवन येयल्ली हांव, ताका लागून तुका फोन केल्लो. जायती पावटी हें घडटा. आमची आवय बापूय आमच्या बरेपणा खातीर सांगता वस्तू, पूण हांव आनी तूं घोडे आमच्या संवसारांत इतलीं घुल जाल्लीं हा, आमच्या सर्कलान इतलीं घुल जाल्लीं हा, आमच्या फ्रेंड्सां मदें इतलीं घुल जाल्लीं हा, घोडे तांकां आयकूंक, तांच्या उतराक वालोर दिवंक घोडे म्हाका आनी तुका टायम ना. एकूच सांगता तरणाट्यांक, पळयात तुमी तुमच्या आवय बापायच्या कीन सुबेज शिकलेली जायत, कंप्युटरान तुमी एक्सपर्ट जायत, सगल्यो आयच्यो संवसाराच्यो सोफिस्टिकेटेड गॅजेट्स तुमचे लागीं आसत, पूण तुमच्या आवय बापाय लागीं एक्सपिरियन्स हा, अनुभव हा जिविताचो. आनी देर इज नो सबस्टिट्यूट फॉर एक्सपिरियन्स. एक पावटी अहोच ह्या चवथ्या मानामेंताचेर हांव सेरमांव सांगतालो, आनी सेरमांव जाल्या उपरांत एक अस्तोरी म्हज्या फुड्यान आयली, आनी मागीर मीस जाल्या उपरांत आनी म्हाका म्हणूंक लागली, फादर तुवें बरें सांगलें ह्या तुज्या नियाळान, पूण थोडीं मनशां दे सफर एट द हँड्स ऑफ देयर पेरंट्स. सोच जायत इश्टानो, तुमकां घोडये हाचो चड बरो अनुभव आसत, पूण ही जावन आसा म्हाका आनी तुका एक शिकोवण. जरी तर हांव म्हज्या आवय बापाय कडल्यान जें कितें बरें येवपाक जाय आसलें तें घेवंक पावोंक ना, हांवें आनी तुवें फाल्यां व्हडलो जालो म्हणटकूच आवय बापूय कसो ओ दुसरो वडील कसो दुसऱ्या सवें बरें करूंक जाय. आनी एक उतर आयच्या आवय बापाय, कित्याक आयची सुरवातीची उतरां म्हणटाली, हो मानमेंत आमकां उगडास कोत्ता, न्हूच फकत भुरग्यांची जबाबदारी आवय बापाय सोबे, पूण आवय बापायची जबाबदारी भुरग्यांक कशी वाडोवपाची पळय ती. दोनूच वस्तू. एक म्हणटा ती पळयात, आवय बापाय न्हू तुमच्या भुरग्यांक न्हू तुमी सगलें दिता आसतना देव दिवंक तांकां विसर नाकात. एकली संदेशकान कॅथिकिस्ट म्हजे लागीं उलोवन हें म्हणटाली, फादर आयच्या समाजान थोड्या भुरग्यां लागीं देवाची खबर फकत संदेशकारां उलयता. टू सम चिल्ड्रन ओन्ली द कॅथिकिस्ट स्पीक अबावट गॉड. म्हजे फामिलीन तुजे फामिलीन अशें घडचें न्हय. तर आवय बापाय न्हू उपकार मागता, हात जोडून उपकार मागता, तुमच्या भुरग्यांक तुमी सगलें दिता आसतना देव दिवंक तांकां विसर नाकात. आंकवार मारिया
बागिवोन जुसे जेजूक धर्माचे कायदे पाडू ती घेवन जेरुजाल्याक गेल्ली कोश्टान त्रासां मदें. आनी दुसरें म्हणटा तें आवय बापाय न्हू पळयात, हांव जाणा तुमी तुमच्या भुरग्यांचो जायतो मोग कोत्तात आनी सगळे भाशेचें बरेंपण तांकां दिवंक सोदतात, पूण कॉम्प्रमायज करिनाकात. आनी कॉम्प्रमायज करिनाकात म्हळ्यार कितें, जेन्ना एक भुरगें कितेंय रॉंग कोत्ता न्हू ताका त्या टायमार करेक्ट करात. आनी करेक्ट कोत्ता तेन्ना हांव म्हणना मारात, ओ तुमी जाणात तुमच्या भुरग्याक कोहे भाशेन करेक्ट करपाचो पळय तो. म्हजी भिरांत कितें, जरी तर आमी भुरग्याक करेक्ट करिना न्हू, जेन्ना भुरगें वाडटा तेन्ना फाल्यां भुरगें वाडोत रॉंग हा पळय तें रायट हा म्हूण समजून, आनी रायट हा तें रॉंग हा म्हूण समजून, आनी फाल्यां बऱ्याक फोंट मारून पातकाक गोडे घांस मारीत. आनी हिंगा हांव आनी तूं जबाबदार जायत, वाडलेली आनी आवय बापूय. अशें म्हजे फामिलीन ना घडचें, अशें तुजे फामिलीन ना घडचें. तांकां सांगात दीस इज रायट आनी हें रॉंग म्हूण. हो वेगळोचार करूंक भुरग्याचपणार्थान तांच्या मनांत काळजांत रिगोया. आमचो सोमी जेजू क्रिस्त जो सदांच ह्या संवसारांत आसतना आपल्या आवय बापायक खालतो रावलो, थोड्याच वेळान उण्या सोऱ्या रुपान ह्या आल्तारार येतलो. तशें लागीं आमी मागुया, सैबा आमच्याय जिवितान ह्या चवथ्या मांदामेंताचेर जो आज आमी नियाळ केला तो फळादीक जावं.